नमस्कार, हांव जयेश शेटगांवकर। आयज एक सामको इम्पॉर्टंट टॉपिक आनी आमच्या जे सरकार जे आमचें आसा पळय तेंच्यांनी लोकल लोकां खातीर कितें केलां पळय हेचेर हांव दाखयतां। आयज हांव खंयच्या ट्रॅकाक बिकाक येवंक ना, कित्याक नॉर्मली युजली संडे हांव ट्रॅकाक भोंवतां, पूण आयज हांव ट्रॅकाक वतना हांव तुमकां इन सिटी जेका आमी बस स्टँड म्हणटा पळय त्याची ट्रॅकाची परिस्थिती करून उडयलेली आहे ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान। हांव सांगता तुका वेवस्थीतपणान हे बस स्टँड पळयात आनी हेची परिस्थिती पळयात। 15 ते 20 वर्सां जाली आतां हे गव्हर्मेंट सरकारान आसा आनी ह्या सरकारान व्हडले व्हडले ब्रीज बांदल्या म्हणून फावंडेशन स्टोन दवरले, सगळे एक्सेप्ट करता, पूण सामान्य जनते खातीर धर तूं मडगांवचें बस स्टँड, धर तूं पणजेचें बस स्टँड, धर तूं वास्कोचें बस स्टँड, हेंची परिस्थिती पळया। आयज परिस्थिती पळया, ते स्वता ड्रायव्हर आनी कंडक्टर जेंकां 3 वरां ट्रॅव्हलिंग करून एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार 100 ते 50 लोकांची रिस्क घेवन वचपाचें आसा, तांकां रावपाक तेंच्या ऑफिस कंट्रोल रुमा खातीर फक्त एकूच फॅन दवरला। म्हाका सांग, हे सरकार कितें एक्सपेक्ट करता लोकां कडल्यान? एक मनशाक जर बेजीक नीड जी आसा पळय जगपाची किंवा बेजीक तुका कामाचें एटमॉस्फियर आसा हे सरकार दिवपाक शकना आनी लोकांक कितें दिवपाक शकतले? आतां येदे व्हडले बस स्टँड बांदला, त्या बस स्टँडाचेर खुर्चे घातल्या, त्या खंयच्या बशींतले खुर्चे काडून घातलेले आसात। दुसरी गोश्ट, पाणयाचो तुका कांय बंदोबस्त ना। तिसरी गोश्ट, प्रॉपर जर टॉयलेट करतलो जाल्यार खंयच्या त्या फुलप तो त्या कोणशाक आसा थंय वयचो पडटा खाचेर। इट इज अनसेफ टू द वुमन्स। दादलो खंयच्यानी वचून सायडीक खंयचो वचपाक शकता, बायल खंय वयतली त्या रातची खायचं झाडांनी? आयज परिस्थिती पळय आतां कितकें रान आनी भरला तें। हांव मागता हे सरकारा कडेन जे व्हडले बडाये मारता पळय, खंयचे ते ओवर ब्रीज बांदून 150 करोड 200 करोडाचे जे सांगता पळय, सादारणसो मनीसाचें जर डेव्हलपमेंट आसता पळय ते डेव्हलपमेंट हे बस स्टँडा कडल्यान जाता। गोंयच्या स्टेटीचें जर डेव्हलपमेंट जर कोणाय लोकांक नदरेक दिसता जाल्यार गोंयान पावल मारल्या काय पयले बस स्टँडार पावता, त्या बस स्टँडाचेर जाता। जर ते आयज ह्या 10 वर्सां किंवा 15 वर्सां भारतीय जनता पार्टी सरकारान गोंयचें फक्त नांव पिड्ड्यार जालां। आयज कदंबा कमी भायले गाडयो चड दिसतात, कित्याक लागून? तेंच्या खातीर हो फक्त पार्किंग प्लेस जाला, बिकॉज गोवा गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू गिव प्रॉपर फॅसिलिटीज। प्रॉपर बशी सारके ना तेंच्यो, बशी मदीं खंय खंय ब्रेकडावन जाता ती गोश्ट एक टॅक्निकल धरया। कितें दिलां गो सरकारान गव्हर्मेंटान लोकल लोकां खातीर कितें दिलां? फक्त व्हडले व्हडले बडाये मारता, व्हडले व्हडले बॅनर मारता आनी फक्त फौजी करता। हे बॅनर हालत पळय बस स्टँडाचेर कितें गरजेचें आसा? डबल ओव्हरब्रीज गरजेचो आसा की सामान्य आमच्या सारको मनीस जो बशीन ट्रॅव्हल करता ताच्या बशीन गरज आसा? सो हांव परत एकदा स्थानीक आमदारा कडेन मागता, जे व्हडले व्हडले डेव्हलपमेंटाचे खबरी करच्या पयलीं न्हू सामान्य लोकांक तुमी कितें पावयलां पळय हेचेर पयलीं लक्ष दिवचें, त्याच्या उपरांतच खंयच्या सरकाराचे परफॉर्मन्स हें माग जाता। थँक्यू।